सगळ्यांक नमस्कार. आज एक हेल्दी टेस्टी जावन अशी कारात्या चटणी रेसिपी घेवन आयल्या वा. अयो कारात्या चटणी कशी खावची मागीर कोड जायना हांवें तें म्हणना, बिलकुल कोड जायना. पण हांव दाखयता मेगेल्या गांग्या 2 कारात आसा. एक चिके पिकला फ्रिज्जा दवरलेले कडेन ताजे एक तूदी कुसल्या म्हण हांव तूदी कट करून उडोवन क्लीन करून धुवन घेवन आयल्या. आतां हाजे सपूर कोच्चोल करून घेवच्यो. पण हांव हे मुक्कालो आसा आशिल्ले पिकल काराते आनी आनी एक ग्रीन कारात्याचे एक सान कुडको घाला म्हळ्यार एक कारात म्हूण येता. आतां सपूर शिनून दवरलें आनी ताका एक अर्द चमचे मिठा पीठ घाली. मिठा पीठ घालून लाय करून मिक्स करून एक 20 निमिश दवरते. हे कारात्या कुडके तळच्या ना भाजूच्या ना हाका तेल लावच्याक ना. हे कारात्या कुडक्याक अशाण आतां 1 चमचे नारळेल तेल उन करून ताका सान 2 हिंगा कुडको घालता आनी तिखसाणी जेवका जाल्यार 2 गांवची मिरसांग आनी 2 की 3 बेडगी मिरसांग आमगेले तिखसाणी तकी चड उण कोर येता. आनी 1 चमचे उडदा दाळी घालून लाय करून उडदा दाळीचे गोल्डन कलर येवता भाजून घेता. आतां हांव हांगा एक वळ्याचे सोय कांतून दवरला. त्या कारात्याचे सपूर कोचलाक पळय मीठ लावन दवरलेलें आसा आनी मिरसांग आनी उडदा दाळी भाजून दवरला. आतां हाका समज एक व्हड आवळ्या तितले चिंचाम घालता. हाका मेन कसं म्हळ्यार हे चटणेक मीठ मिरसांग पण मीठय घाल्लें. मीठ मिरसांग चिंचांब करेक्ट जावका हाका ते म्हळ्यार कारात कोड आसना. आतां पळय एक सान गोड्डा कुडको पळयलो न्हू तुमी कितलो सान म्हूण. हे म्हाका मात कळका आमी घालतले मात कळका आमी गोड घाला म्हणून. कारात्या पोडी पिळण घालचे भाजून जेव तोळण घालची न्हय. चटणी वाटयतना उरा वटू कोण खरची वाटून घेवचे. आतां 2 चमचे नारळेल तेल होन करून तांत पळय अर्द चमचे सासम पटपट आयला हांवें आनी एक अर्द चमचे उडदा दाळ घाली आनी एक 4 करबेवा पत्ते घालून एक फण्ण बांदलें. ते फण्णांत भितर आमी हांगा पळय खरं वाटून दवरलेली ही चटणी नया पेस्ट करूनच खरं वाटून दवरलेली ही चटणी घालची आनी एक अर्द ग्लास अर्द नाका एक काल ग्लास सुद्दां पुरो. हांवें काल ग्लास सुद्दां काय मिक्सर आयदना भितर घालता आनी लायक करून धुवन हे कारात्या चटणी घालता. घालून आतां तें आट्टून आमी तें सुकें करून घेवका. आतां आमी मीठ मिरसांग चिंचांब गोड पुरे घाला. गोड मस्त घालूं ना, मेणसकाय न्ही घालेले तितलें गोड घालूं ना. वयकी अशी गोड्डा कुडको ते पुरो ಒಟ್ಟು बॅलन्स जावका. हें आट्टून जे तरी सुकी कोरका ही चटणी. 1 वारभर फ्रिज्जा दवरून खाव येता. कोणय सांगनाची कारात्या चटणी म्हणून. तेवेळी धंया शिता पळयाची भारी लायक जाता. तशी दाळीतोय आवडटोय तशीची विंगड रांदय जावका म्हणना तितली टेस्टी जाता. तिखशे मिठशे गोडशे आमशे पुरो आसा भितर षड्रस भरीत म्हूण येता ही चटणी. तितली टेस्टी जाता. ही रेसिपी आमगेले गांवचे जयश्री विजयानंद शेणै अक्काली. थँक्यू जयश्री अक्का तुगेले भारी टेस्टी जाला ही कारात्या चटणी. आमगे ते पुरो जनाक भारी इश्ट जाले. तशी तुमकांय आमगेले व्ह्युअर्सांक पुरो जनाक इश्ट जातले म्हूण लेखता हांव. पुरो जन कोण पळयाची आनी तुमगेले व्ह्यूज कमेंट सेक्शनाक घालूं विसरू नकाची. आनी तुमकां पुरो जनाक कोत्ता आसा कारात कितले हेल्दी डायबिटीसाक आनी भारी चांग आमी मस्त वेरायटीज तोळणू भाजून पुरो खाताची. ही एक चटणी करून पळयाची. तुमकां पुरो जनाक खंडित इश्ट जातले. आनी म्हगेले षड्रसा कुकिंग चॅनल पुरो जन सब्सक्रायब कराची आनी हे व्हिडिओ लाईक कराची शेअर कराची आणि पूरा जन कमेंट कराची. सगळ्यांक धन्यवाद.